ताकाच्या पुस्तकाची सुरवात. सगळी जाणवाय देवा कडची येता. ती सासनाक ताचे सोवे आसा. दर्याची रेंव आनी पावसाचे थेंबे आनी सासनाचे दीस कोणाक मेजूंक तांकोत. अंतराळाची उंचाय आनी पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची खोळाय कोणाच्यान काडूंक जायत. सगळ्या वस्तू आदी देवान जाणवाय रचली आनी सासनाक तावन शिडूक समजिकाय. जाणवायचे मूळ कोणाक तरी कोडीत केला आनी तिच्यो चतूर मान्यो कोणाक थाव्यो. जाणार तो एकलोच, बोव भंयखोर. आपल्या सिंहासनार तो बसला. सर्वेस्पर तो. ताणेंच तिका रचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रोसनाचेर तिका ओतल्या. आपलें देणें कशें मनशा सोबें ती वस्ती करता आनी आपलो मोग करतल्यांक ताणें तिका वांटल्या. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पोदवेची आंगोसरांव सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळो संवसार आलोना तसो थीर केलाय. ओरोंबाक तावन तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासनाक तावन ती आसा सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच आलोना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजळायलें. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसा सुरशीं पावले तेन्ना ताचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपोज एकटवली. ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन विवाद करताले ते ताणें देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगळो लोक अजाप जावन थोटाकलो आनी ताका नमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें ताचे लागीं विचारलें, ताचे कडेन तुमचो कसलो विवाद जातलो? परती पाळून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, मोनो देंवचार बसलेल्या म्हज्या पुताक तुजे सुरशीं हांवें हाडला. तो ताका धरता तितलेय पावटी ताका धरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा. दांत करकरायता आनी ताण जाता आनी ताका काडून उडयता म्हूण हांवें तुजे शिसांक सांगलें. पूण तांच्यान नजो जालें. ताणें परती पालून म्हणलें, भावात नासलेली पिणका तुमी. केन्ना पर्यंत तुमचे बरोबर हांवें आसचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसचें? ताका म्हजे सरशीं हाडात. आनी ताणें ताका जेजूशी हाडलो आनी जेजूक
देकोना फुडें देंवचारान ताका फडफडयलो आनी तो दुर्नीर पडून तोंड्यांतल्यान फेणो काडटालो आनी आदवो उदारो लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना तावन अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगेपणार्थां, आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुरचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार अशें सांगताय, भावाट दवरता तांच्यान सगलें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापान दुकां गळून व्हडल्यान म्हणलें, भावाट दवरता म्हज्या उण्या भावाटाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतल्या लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या आत्म्याक अशें म्हणून भेळकायलो, मोन्या भेऱ्या आत्म्या, हांव तुका हुकूम घालतां, ताचे वेलो भायर सर आनी हे फुडें ताचेर येनाका. बोब मारून आनी बारी ताका फडफडोवन तो ताचे वेलो गेलो. आनी तो चेडो इतलो मेळो कसो जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उबो केलो आनी तो उबो रावलो. तो घरांत भितर सरतूच ताचे शिसांनी कुशीन येवन ताचे लागीं विचारलें, आमचे कडेन कित्याक ताका काडूंक जायलें ना? ताणें तांकां सांगलें, असली जात कोणाच्याच पदवेन काडूंक उडोवंक जायना, बोगोर मागण्याचे पदवेन. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्यान सोत मानूंक जाता जाल्यार सोत मानतल्यांक सगलें जाता. नियाळाक आदार. आमच्या चालत्या जिवितांत आमी पळयताव आमचे थोडे खात्रेचे मनीस आसतात, ज्यांचेर आमी पातयताव, तांकां मानान लेखताव. ताणें कितेंय सांगलें जाल्यार तें आमी सोंपेपणी मानून घेता. हाचें कारण म्हणल्यार ते कितें करतात ते चिंतून करतात म्हूण आमी जाणाव आसता. हे आयचे घडणेंत जेजू ह्या भुरग्याक बरो करतलो जाल्यार जेजूच्यान ताका बरो करूंक जाता म्हूण विश्वासान मांडून घेवंक गरजेचें म्हूण जेजू सांगता. तुज्यान सोत मानूंक जाता जाल्यार सोत मानतल्यांक सगलें जाता. जेजू कसलीच मिलाग्र करतलो जाल्यार पोरजे लागीं भावाट मागतालो. जेजूची वोड खोंत जावन आसली ती म्हणल्यार पोरजा अविश्वासी जावन आसली. तितलोच वेळ ती जेजूक मांडून घेताली, उपरांत विसरताली. म्हजे लागीं तें जाता म्हूण तूं सोत मानताय? सोत मानतल्या सवें सगलें जाता. भुरग्याचो बापूय जेजूचेर आपलो उणो भावाट वळखून घेता आनी तो थीर घोट करूंक जेजूचो आदार मागता. तेन्ना जेजू त्या भुरग्याक बरो करता. आयज पर्यान मिलाग्री जायत आसात. कितेंच आमी मागताव तें आमकां खंयचेय भाशेन मेळटाच म्हूण आमकां मात थीर भावाट आसूंक गरजेचो. आमी मागताव तें आमकां मेळटाच म्हूण आमी मात सोत मानूंक गरजेचें. कसलोच दुबाव आसल्यार आमकां तें मेळचें ना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी जेजूचेर थीर भावाट ठेवून तो ओचोऱ्यांचो सागर म्हूण